नमस्कारू. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आमगेलो नवो प्रयोगू श्रवण पुस्तक सांकळेंतू ऐकूया. नामाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शणै हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो. वाचन करताची श्रीमती शकुंतला आर किणी. कावेरम्माक शीलाले नाव रूपन जिजला. शीला कितली चंद नाव, कितले अर्थपूर्ण. चंद चरडा पाळ्यांक घालतना कितली प्रितीर नाव दवरून आसतले. आतां हांवसू शीला म्हूण नाव तांय काणा, कोत्ते कोरड म्हणटा. विणाक वायट दिसता. ती केन्नाच म्हणके आवसूल गळ पटोवन धोवन सांगता, आमा इते जावो तूं लक्षण जावनू शीला म्हणका आमा. कावेरम कोप्पान सांगता, तूं नुता बैस. एक दीस तीन घरांत रान वायल्यार केल्लेल ना. सगळो दिवस कन्नडी मुखार स्थापन जावचे, हर्दी नियाळचे. सोडल्यारी तीन कसल केले. शिकून जाले की आपण नोकरी करता आक्कान घोडलेल पुरो म्हणल्यारी ती शील आशिली. आक्काक जाल्ली शिवाय वर्डीक कोण घेना म्हणल्यारी ती शील आशिली. ते कोत्ते कोरड फुल्ला माळ घेवन तयार राबिली. नागो पुता हावच चुकून पडली. आमा घंटे की कूच स्वर खंय, तशी तू परत परत तेच खबरे येता. एक धू चांग घराण्या पावली, आमक रीण गीण जाल्ली ना, फुकट वर्डीक जाल्ली म्हूण लेखुवेत नव्हे. तेंची फुकट फुकट म्हणून हांव भुल्ली. तिणें 4 वर्स काम केल्यारी कितें सर्त आशिल्ले. हांव घट्टी बशील जाल्यारी तूं आज बामणांतय आसत आशिल्ली. हांव केल्ले पाप कर्मान घराक बरकत जाल्ली ना गो. सर्व रितीर योग्य जाल्ली रत्नशी धुवेक बदी सरोवन हिक वक्कल करका जाल्यारी, तुज्या पशी सान भावा वरेत कोरका जाल्यारी देवा मिगेलो क्षम्य अपराध जाल्लो म्हणून देवान ही शिक्षा दिली. जन्मभर रड म्हणून ती दोळ्यांत उद्दा काडता. विणान समाधानेक इते उल्लोव्या म्हळ्यारी आवसूल हृदय गळता. रगली नाक म्हणून वीण हे विशयांत आपणाल वंटाक ताल घालता. तिका शिला वयर कितेंय दुराग्रह ना. चेरडूपण नसीब चांग आस. देव बरें करो. तीन व्हरडी कोण घेतिल्यांत तिला मात्र चूकिना. व्हांवतल्यांक एक भोर उणी जालो. ती गांवांत आस. आतां कार सोडता खंय. हेता तेता वतना पळयलेल मस्त जनान सांगला. तिके एक घडी भितर येवन तोंड भरी आम्मा म्हूण आपोवच्या जायना वे. अब्बा नागेशू कितले भंड उत्तर उलयलो. तागेल फ्लॅटाचे वक्कल जाले. हावस वच्चना म्हळाली. विणाय वच्चनी. मधू सांगू येयली. तो येनी आपोच्या कार आयले. सुरेखनी मात दुचमकलींची. थंचे वैभवू जगमगू ताजेच खबर. जगमगाचे आकर्षण सहज नव्हे. भायर कितलो जगमग आसल्यारी भितरी काळोख अंधकारू. तश जाल्यारी किती प्रयोजन. हृदयाक मंदिर म्हणटाची. ते देवाले आवास. थंय एक सान पण ती तरी जळना म्हूण जाल्यारी सगळे जग जगमगावन किती प्रयोजन. तुगेल श्रीमंतिका तू कितली शुष्क नीरस करता जाल्यारी ताका धिक्कार. खंयची वस्तू जीवनाचे रसू सत्व पिळण उड्डयत की ताका दूर तावनू नमस्कार. मनीस केवल तानी आनी भूक न्हय, अन्यकलाले तान आनी भूक वळखना तरी तो मनीसू न्हय. नागेशू शीला दोगांकय श्रीमंतिकेचे मद आसतले. आम्माल प्रीती त्याग पूर्ती विसरून गेला. बापूस हठात दैवाधीन जालो. 5 चेडवाल जबाबदारी. 3 चेल्यो लग्नाक, 2 चेल्ले शिकवणेक. ती कितली वळवळली. चेडवाल भविष्या खातीर जीव झरयलो.
आपणाल जिवीत वन्नांत घालून कांडले. संवसाराक आधार जावं म्हणून खाण कोण विकूंक नोणचे हापोळू वडी अशी हाड्ड झरयलींची हे सकड कश्ट निष्ठुरान तिका कसल उडगीर दिले. BP आनी डायबिटीस. आजी हे चेडवाल सुखाच मागशी अवसूल प्रितीचे त्यागाच्यो इतिहास आस म्हणलेले विसरचे वे. तिका एक पैशाची आश ना. तुमकां तोंड भरी आम्मा म्हूण आपोवच्या जायना. अशी आठव येतना ती आमा आमा म्हणून आम्माक सोदून आम्माल मागशी मुखारी भोंवता. सुरेखाक माद्दूक आक्क म्हळ्यार जिवा गांठी. सुरेखाक शिकवणेन तूं सामान्य श्रेणी. माद्दू सकडापशी बुद्धवंतू. ताणें सान स्वरार उलोवचें. आका स्कॉलरशिपांनी मेळत खंय. हांव चांग मार्क्स काडटा. हांव इंजिनियर जाता गो. आनी काही थोडे वर्सात नंतवयल खबर न्हू रे. त्याद नाका लागीं खूब दुड्ड जाता. कांय भिवू नका. विणान आश्वासन दिलें. सुरेख तिकय ते दोळवरेन तूं घोळची म्हणल्याक लावे. मिगेल शिकून जाली की हांव नोकरी वता. माद्दू शिको जबाबदारी म्हाका. तेद भितर भावाजी घरांत येतलो. ती मनपूर्वक हांसता. विणाक हांस येना. ती आपणाल अंतर्यान तुली खबर कोणाकय कळच्या दिना. हळूच उठावन वत्ता आनी आवसूक धुवेल वार्डिकेची उरी भाग्गनी. फुडें शेजारच्याल घरा कडेन मात्र वत आशिल्ली. आतां तांगेल परिचयारी हांगा थंय वता आनी घरान तूं वरदी वाचन जाता. खंय की एकडे हो आस तो आस ते कोण की निमगीत म्हणला हे विचारसून पळयत म्हणला आनेक सांगत म्हणला. विणा मौन. एक पटी नागेशान रापची खंय म्हूण निमगोन तांगे थंय गेल्या. खंयची की गांवांत तूं खंयची की मनशा लागीं उलोवच्याक ताणें वचूका खंय. तो पुरसत ना म्हळाल खंय. पुण्य केलेल्यान आपण्या राखून बशिला आवसूक जेव म्हणून एक उत्तर म्हणी खंय. कारारी घरकड वापस पेटयला खंय. रात्री पुत्ताक एक राश उलयली सोवली. अर्गंट खंयच्यो दगलबाजी नीचू. थंय कसल उत्तर जाल्लींची कोणय निमगिनी तिणेय सांगनी. हांतलार न्हिद्दोन सोवच्या सुर केले. लागीं वीण न्हिद्दल्या म्हळेले ज्ञान ना. व्हडलो खोत्तो फुरसत ना खंय. हाजी पुराय व्हड्डस तीक मागशी ते आक्काल केद्द त्यागस म्हळेल विसोन गेला हाका. हाण गेल्ल्यारी ती सोयरी खरे जात आशिल्ली. हागेल व्हड कार डौल पळोवन उंची तांणी खाटी काणांत आशिल्लींची. हे बित्त मिगेल पोट्टांत कशें जल्मा आयले. व्हडाल संबंदू मस्त जनाल वळख जाता. सोयरीक सुलभ जाता म्हूण राग तांडून दाळी शिजोवन घेतली. 3 कासांचो भिरांत खंयचो उवाळसून उड्डायलो लास्सालो. विणाक वायट दिसता. नागेशाक फुरसत ना म्हणलें नीज आसतलें. आम्मान इतली वयर तगू जाव कावे. मात ती हून कोण घेव कावे. आम्मा म्हूण आपोवन आपण हांगास म्हणल उडगास दिव्या म्हूण लेखले. ताजे मागशीची नाक्का म्हणलेल आलोचनाय आयली. आवसूल पोट्टाची खतखत. बुत्तून गेल्ल्यार चांग. पोट रिते जातले. तमसाण येतली. विणाल सोयरिके खातीर कावेरम्मान झरयली व्हाण. विणाक जन्मभर घालू पुरो. उल्लोवन उल्लोवन दणू जालो दिसता. उत्तर ऐकिले येना. थोडे वेळान आपयता सान स्वरारी मोगान. विणा विणा जाग येसवे. विणा मौन. न्हीद पडल्यावरी न्हिदली. पावसाळी दिवस. भायरी पावस येतच आस. पळोवया. उद्दा पायपंदा येतना पळयल्यार जालें. तिणें आवसू कसली बंदी करनी. तिगेल मनांत आयिल तीण कर का. खूश येईल तशी चल का. अखेरी तीण संतोशान समाधानेन दीस काडका. वय दीस कोणा राखता. सूख येतना ते धाविलवरी दिसता ती. कश्ट येतना सोर्न सरना. कश्ट सूख मनशाक दिसाक न्हय. तो आपणीतल्याक एकक हेज्जे घालता. एक दिसू सीदा वेयाल घर कडेन पांय दवरला. वेणीन मर्यादेर आपोवन घरां भितर बसयली. कालहरण करनाशी कावेरम्मान आरंभिले.
विणानं येद्दोळवरेनं आदर्शील निमित्त घर संसारू चंदायर चल्लो. आता विणाक बामणातय पेटोवची जबाबदारी आस नव्हे. वेणीक फक्कनी कळणी, कसं म्हणून समजेनी. अरे सोयरीक जाली वे, कोण चाललो ती निमगेले. सोयरीक जायनी, त्याच कारणान हांव आयिली. एक चाललो, तुम्हीच दाखोवन दिव का. वेणीक आश्चर्य. जाम्यान एक दिसय हो विषय काणी. जावो, शीला नाही सांगील ना. हे कसल विचित्र. कावेरम मागतस. तुम्ही मस्त जनांक वळखता ती. मिगेल विणा भांगर. असल सद्गुणी मेळका जाल्यारी दोळ्यान तूं अंजन घालून सोदू का. रांदप केल्यारी तो नळपाकू. भजन म्हणल्यारी ती संत मेरा. वेणीक आश्चर्य वैराश्चर्य. असल चेलीक 30 वर्षपर्यंत वारटी कित्या जायनी. पूतू आनी सून म्हळ्यार शीला गांवांत नांती. वर्ग जावन कलकत्ता वचून 2 वर्स जालीं ती. आवसूक खबर ना. हांकां कित्या संबंध नावे हांकां. शीला चांग चेली. बामूण बायल भारी मोगान आसा ती. मावांक मायंक मर्यादेन मोगान पळयता. कुळारचे संबंद नावे. कितें एक कारण सुका. म्हालगड भयणीक कितेंय ऊन सुका. तें निप्पोवन तिका विवाह करचे नागेशाक आनी शीलाक सम दिसना सुका. ह्या विशयान तूं मनस्ताप जाल्ला सुका. तिगेल मनान ताका कळ्ळी तशी उहन केली तिणें. दूद नासच्याक एक थेंब आमसाण पुरो. एक ऊन सर्व सद्गुण उवाळसून उड्डयता. तिका मनान तूं गोंदोळ जाल्यारी ती दाखोवन घेना. चंद कोण सांगता. 30 वर्साचे उंच प्रायेचे जावका नवे पळयता. आतां तक्षण उडगासा येना आसल्यार हांवच तुका सांगता. ती कावेरम्माक कारारी घरकड पेटोवन दिता. कावेरम्मा आशेन चातक पक्षीसी मस्त काळ वेणील वाट राखता. हांगा वेणी जाव्या लगी विशयू काणा. तो तागेल कामांत व्यस्त आसल्यारी तिका सद सद मेळता. दुवेक मोगान चंद कोण पळयता. म्हाका कितें जावका. आवसू पुत्ताक कितो भिन्नाभिप्रायू आसतलो. हांव मद्दी प्रवेश करची सम न्हय. ताण जावन निमगिल्यारी एक चेल्लो दाखोवन दिवचे व्हड काम न्हय. तो केन्ना सुद्दी खबर काणा की हांव तूं कितें तरी गुपीत आसूं का. कावेरम्मान सोयऱ्यान थंय वतना मनांत लेखिलें. धूं थंय आसतली. तिणें इतली वर्सां आवसू लेक्काक धरली नातील खातीर तिगेल तोंड पळोवच्या नज. तिगेल मायेची मुखार येची तिका नालिश कोरका. केन्ना तिका कळ्ळी की तांणी 2 वर्स तावन गांवांतू नांची तेन्ना तिका तोंड सांज जालें. अब्बा ते कोत्ते कोरड कुंक बुद्धी स्वर्गार थावन आयिल म्हणके लेखला तिणें. रंभे वाट्टून घे, वाट्टून दवरी. 2 हातांनी खावच्या आस. दीस गेल्यारी दिसाची वाड वच्चे न्ही म्हणटा ती. थू म्हजे पोट्टान तूं कशी जल्मा आयली म्हणून. सुरेखा विणा पशी 12 वर्सां सानी. 20 वर्सांनी तिगेल पदवी शिक्षण जाल्लें. खुशयेन सांगतस आका हांव नोकरी करता आनी तुका विराम. पळो वेगो. हांव तूं मागशी मुखार पळोवच्या कसल आस. खंय पुराय प्रयत्न करका. कशी बरोवका, कोणा मेळका सांग. पळय मा, हांव एकलेन काम करचें पुरो आनी तुका हांव नोकरी घालना. कित्याक आम्माक सहाय करूंक कोणय घरांत जाय. तिगेल सांगात आसून समाधान सांगून तिका थोडे विश्रांती दिवचे आमगेल कर्तव्य सुरेखा. BP शुगराची मात्र खातना अविश्रांत परिश्रम चांग न्हय. आम्हाला आरोग्य अव्यवस्थित जातच आस म्हणून म्हाका दिसता. आका म्हाका काम मेळ्ळी की तूं घरां बैस. तुका कसं काम मेळटलें केन्ना मेळटलें कळना. कायम जेवच्याकय थोडो काळ वता. मागीर ते तुका संपोवणी येवका. ते सक्कड विश्वासाक घेवन मिगेल बळसलेल चांग नोकरी घसघशी सांबळाचे काम सोड बसचे पिश्यापण जातले. तुका हांव टेलरिंग शिकयता. मेशीन घेता. आम्माक सहाय करून घरांत तूं बसची बरी तुवें. सुरेखाक
अक्क म्हळ्या देवासारखे भयभक्ती. तिगेल उत्तर ते वेदवाक्य. नोकरी कर का दुड्डू कमायसू का म्हळी आशा तिक ना. अक्काक कशी साय जात की तशी करून ती तयार. कावेरम्मा भारी खुशचेली. वडील चेल्ली घरांतू हाताला गी असता कमाई करता. नोकरीक वचून एकलेन सूख भोगचे पुरो. विणाल जाल्ली की हिजी मात्यारी 4 अक्षत पडल्यार जल्मा इल्याक सार्थक जाले. देवा तूंच राख. सुरेखान घडया भितरी टैलरिंग शिकून काडले. शेजारची शिवण ही काची 1 मिनिट पुरसत ना. आवसू हुक्स शिवयता, गुब्बी वट्ट शिवयता, हाता शिवण करता. तिणे हळूहळू खाण करचे उणी केले. विणान सुरेखान सांगून पुरा राबयले. ते उज्जा धावाक रान्नी परलांतू आपण शित्ताली. ते राब्बिल परांतू आरोग्य सुधारसले. घरांतू गॅसाचे रांद पयले. नळ आयले ती. घराक चुन्नो बण्णो काडले की रडकुळेशी आशिल्ली घर झगमगी जाले. विणान अवसूल अनुमती घेवन नाणये लागी कम्मूड घालयलो. रात्री मायदराचे बागील उक्ते करून हितला वच्चे राबले. एदोळताय तुम्ही नावाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शेणई हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो ऐकत रशिलींची. वाचन केलेली शकुंतला आर किणी. हेंची कादंबरीचे मुखावैल अध्यायू येवची शुक्रारा हेच वेळेरी ऐकूया. नमस्कार.